इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुंस सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो थारक, हें तुझे पुरविले नाव. सर्वेस्परा तुझ्या वाटा थावन पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय? आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमची काळजां कित्याक धारण करताय? तुझ्या सेवकां खातीर, तुझ्या दायजाच्या कुळयां खातीर परतून ये. जांचेर तूं राजवट चलयनाय आनी जांणी तुजें नांव घेवंक ना, तांचे सारकीं आमी जायतो काळ पर्यंत आसल्याव. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना तूं सकयल देंवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत तरतरले. आपणाचेर पातयेतेल्या पासत असले कृत्यां करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान जियेवंक संतोसतेल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचेर रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्याव. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्याव. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पानां भाशेन आमी सगळीं भावतांव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना, तुका घट्ट धरूंक कोणूच जागो जायना, कित्याक तुजे मुखामळ आमचे मुखले लिपयले आनी आमकां आमच्या खोटेपणाचे अधीन केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडों दी, तेदवां सडवून आमकां लाभतली. एफ्राईमाचेर, बेंजमीचेर आनी मानासेचेर तुजे पराक्रम जागे कर आनी आमची सडवण करूंक ये. देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सडवण मेळटली. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडों दी, तेदवां सडवण आमकां लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेली दाखवाळ सांबाळ. उज्यान लासून तांणी तिचें शेणा भाशेन भस्म केलां. तुज्या मुखामळाचे बेश्टावणेन तांचो नास जावं. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडों दी, तेदवां सडवण आमकां लाभतली. परतून केदींच आमी तुजे सरशिले पयस सरचिनाव. आमकां जीव दी आनी आमी तुजें नांव उलो मारतल्याव. दळबारांच्या देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय आनी आमकां सडवण मेळटली. श्लोक. देवा आमकां फाटीं हाड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडों दी, तेदवां सडवण आमकां लाभतली.
साम पावलान कोरिंतकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्घां दितां. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्घां दितां. ताचे वरवीं सर्व थरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्घां दितां. तुमी सर्व जानवायेन भरल्यात आनी ते फावो ते परे उसारूंकी तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण थरान थीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक धेणे तुमकां उणें नासता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक आमी अथ्रेगून आसात. आमचो सोम्या जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्या वाविने भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यान शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यांच्या एकवटांत भागीदार जावंक तुमकां आपयलोलो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सत्रायेन रावा, जागरण करा, तो वेळ खेदाळा येत म्हण तुमी नेनात. ती वेळ घडी पयनार वेताल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचे काम दिवन घर राखवाल्यांक जागृत कर म्हूण सांगून आपले घर सोडून गेल्ले बरे. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घरसोधने खेदाळा येत सांजेर की मोध्यानेर, कोंब्या सादार की उजवाडताना. हें तुमी नेनात. ना जाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगतां तें सगळ्यांक सांगतां, जागे रावा. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता.